गोवा जेवढं निसर्गसंपन्न आहे तेवढेच इथले वातावरण देखील भक्तिमय असते. मंगेशी, नागेशी, महालसा ही काही प्रमुख मंदिरे सर्वांनाच परिचित आहेत. तसेच गोव्यात प्रसिद्ध अशी आख्यायिका सांगितली जाते ती 7 बहिणी आणि त्यांचा भाऊ खेतोबा यांची. लईराई, मोरजाई, केळबाई, महामाया, मीराबाई म्हणजेच मिलाग्रीस, शीतलादेवी, आजादीपा आणि देव खेतोबा अशी त्यांची नावे. हे सर्व कुठून आले याची कल्पना कुणालाच नाही, परंतु आपापल्या जागी विराजमान होण्याआधी ह्या सर्वांना कुणी आश्रय दिला हे तुम्हाला जाणून घ्यायला नक्की आवडेल. याविषयी डिचोलीतील गावकरवाडा इथल्या श्री शांतादुर्गा मंदिरात गेली 15 ते 16 वर्षे सेवेकरी म्हणून काम पाहणाऱ्या आजोबांनी सांगितलेली ही गोष्ट आहे. सात बहिणी आठोबा खेतोबा देवीच्या दर्शनाक येयले आनी देवी कडेन ती मागूंक लागली आमी हांगा रावता म्हण. देवी कितें म्हणूंक लागली आपूण हांगा देवरत घेवन बसल्या तेन्ना तुमकां आपणा कडेन मागता म्हणटकीर तुमकां एक रात एक दीस तांकां सातमाय मंदिरांत तांकां वास्तव्य दिलें आनी तांकां घेवन ती वंड्यार गेली. वंड्यार घेतली आनी थंय वंड्यार तेंचे सगळ्यो देव एकत्र जाल्यो आनी तेंच्यांनी गांव वांटून घेतले. मया मम्माय केळबाय, मायगण्या खेतोबा, शिरगांव दैराई, मुळगांव केळबाय मम्माय, मोरजाय मोरजाई, म्हापसा मिलाग्रीस, कारवारा आजादीपा अशें तेंच्यांनी गांव वांटून घेतले. आनी आमचे कितेंय उत्सव जर आसले जाल्यार आमी तांकां पयलीं शेंस थेयता, तांकां तेंचे पयलीं उलो करता तांकां आनी तांकां जापेक घेता. अशी जाणट्यांनी परंपरा खरी जाले जाणटे अशें आमचे सांगून गेले. शांतादुर्गा ही अनेक ह्या डिचोली गांवांत अनेक राजा राज्य करून गेले अशें जाणटे सांगता. पयलीं हांगा कदंब राजा, आदिलशाह, शिवाजीराजे भोसले, पुर्तुगीज आनी आतां भारत सरकार त्या काळा पर्यंत आतां पर्यंत शांतादुर्गा हांगा दनपारची सोमारची येयल्ली आनी हांगासर झाडां आसले निसर्गरम्य. देवीक दनपारां भूक लागली, आवळ्याची झाडां तिणें भुकेक खाल्ली आनी तिका तान लागली म्हणटकीर वाळवंट न्हंयेवर तिरकेली आनी आपल्या ओंजळीन अशें पाणी पियाली. ओंजळीन पाणी पियाली म्हणटकीर मातसो हांगासर विसावो घेवचो. हांगा आतां तें पिपळाचें झाड आसा त्या झाडा पोंदाची बसोन तेणें विसावो घेतलो आनी आपलें अस्तित्व रूप सादर केलें. आमच्या पुर्वजाच्या स्वप्नांत कोणाच्या तरी गेले आनी आपूण हांगासर स्वयंभू अवतार घेवन बसले. त्या काळा पासून आतां पर्यंत आमच्या पुर्वजांनी हांगासर देवूळ बांदलां. 15-16 वर्सां पासून हांव आसा हांगासर. हांव लोकांचे सांगणे करता आनी हांगासर बसून हें करता. म्हाका इतको अनुभव आहा. हांव लोकांचे सांगणे करता ते तुमच्या सारकेले येवन देवीचें काम जालें म्हूण सांगता. तीच आमकां पावती. आनी लोकांनी सांगल्या उपरांत आमकां सुद्दां हें दिसता देवी पावणारी. आमी लोकां कडसून पयशे बी घेवपाची अपेक्षा करता कोणी दक्षिणा दिली आनी तेजे एक दक्षिणा दिलें अशें प्रिंट करून देवीचें हांव प्रत्येक उत्सवाक प्रत्येक हेका हांगासर आसता. आनी आमची समिती सुद्दां कितें जाणा तें म्हाजे कडसून घेता. हांव देवीची सेवा करता आनी संबंद गोंयांत आनी चडशे आतां हांव असो बसला चडशे हांव माथ्याक बांदून त्या हितून म्हाका कोणूय वळखता. आतां जर तुमी सांग तो गांवकार खंय तो हांवूच म्हणून सांगत जाल्यार तांकां पटना. मागीर तांकां फोटो बी खंय तरी दाखोवचो पडटा. अशी म्हजी प्रसिद्धी आहा. म्हाका अशें ह्या नांवार वळखता. हें तुमचे आशिर्वादान देवीच्या आशिर्वादान हें अशेंच कार्य करून गावलें पुरो.